कर्नाटकाकडेन म्हादयचेर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कसोच करप ना म्हूण गोंय विधानसभेत पोरूच एकमतान घेतिल्ल्या थारावाचेर पर्रीकार सरकारान यू टर्न घेतलो। कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान बरयल्ल्या पत्राक महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याचो तेंको। गोंय, कर्नाटक आनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याच्या बसकेची तारीख थारावची म्हूण सिद्धरामय्यान पर्रीकाराक बरयला। देवेंद्र फडणवीसान ह्या फुडाकाराक तेंको दिला, मात बसकेची तारीख थारना। पूण शॉकात करपाची गजाल म्हणल्यार गोंयची केस ट्रिब्युनलात स्ट्रॉंग आसतना त्रिपक्षीय चर्चेची गरज ना म्हणपी गोंयच्या सरकारान कर्नाटका कडेन चर्चेची तयारी केल्या। इतलेंच न्ही, आपणेच कर्नाटकाच्या WRD मंत्र्याक चर्चेचो प्रस्ताव दिल्लो म्हूण गोंयचो WRD मिनिस्टर सांगता। ट्रिब्युनलात गोंयची पोझिशन स्ट्रॉंग आसून लेगीत गोंयच्या WRD मंत्र्यान ट्रिब्युनला भायर चर्चेक येवकार दिला। कर्नाटकाच्या CMान चर्चे खातीर गोंयच्या CMाक बरयला खरें, मात ताच्या पयलींच गोंयाक ट्रिब्युनला भायर म्हादयचो विशय सोडोवपाची घाई जाल्ली। आयकात गोंयकारपण राखपी गोवा फॉरवर्डाचो गोंयचो WRD मंत्री कितें म्हणटा ते। फाटीं हांवें बिजापूर गेल्लो तेन्ना कर्नाटकच्या वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाच्या मंत्र्याक MB पाटील हांकां एक अशें सांगिल्लें की एक आमी हे जे कोर्टान लडटा ते कोर्टान लडच्या पेक्षा जर आपआपसान बसोन निर्णय घेतले प्रत्येक राज्याच्या हिताचे जाल्यार तें सोयीस्कर जातलें आनी त्या दृश्टीन आमी फुडें वचपाचो आमचो प्रयत्न करता। आपआपसान जर हो इशू मिटलो जाल्यार ते सगळ्या राज्यांक सोयीस्कर जातलें आनी बरें जातलें। प्रत्येक राज्याच्या हिताचो निर्णय आसावो आनी त्या दृश्टीन हांवें MB पाटील जे कर्नाटकचे वॉटर रिसोर्स मिनिस्टर आसा तांकां अपील केल्लें। त्या अनुशंगान अशें दिसून आयलां की कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी ह्या हाका दुजोरा दिल्लो आसा। म्हादयचें प्रकरण ट्रिब्युनला भायर सोडोवपा खातीर कर्नाटकाचे पयलीं सावन यत्न चल्ल्यात, मात गोंयच इतलो तेंप तयार जायनाशिल्लें। आतां चक्रां परती घुवंक लागिल्ल्यान गोंयच्या CMान त्रिपक्षीय चर्चेची तारीख थारावची म्हूण कर्नाटकाच्या CMान उलो मारला। कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यान गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक तशें पत्र बरयलां। म्हादयच्या उदकाचो वाद इश्टागतीन सोडोवंक महाराष्ट्र तयार आसा। चर्चे खातीर गोंयच्या CMान तारीख थारावची म्हूण सिद्धरामय्या मागता। सिद्धरामय्याच्या प्रस्तावाक महाराष्ट्राचो मुख्यमंत्री तयार जाला। कर्नाटकान धाडिल्ल्या प्रस्तावाक महाराष्ट्रान 7 जुलयाक जाप दिल्या। मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणटा प्रश्न बरे भशेन सोडोव येता। त्रिपक्षीय चर्चेक गोंयान तारीख थारावची। तात्पर्य, कर्नाटका कडेन म्हादयचेर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कसोच करप ना म्हूण गोंय विधानसभेन पोरूच एकमतान घेतिल्ल्या थारावाचेर सरकारान यू टर्न घेतला। महाराष्ट्र, कर्नाटक आनी गोंयच्या BJPची राजकीय समीकरणांचो गोंयचेर प्रेशर वाडटा आनी एका तेंपार म्हादयचेर ट्रिब्युनला भायर चर्चा कशीच जावची ना कितें ते ट्रिब्युनलांत म्हणपी गोंय सरकार चर्चेचे प्रस्ताव दिवंक लागला। ह्या म्हादयच्या इश्यूचेर आउट ऑफ कोर्ट जर बरो निर्णय जावंक शकता जो प्रत्येक राज्याच्या हिताचो असो, तर आमी तांकां विनंती करता की तांणी येवन आमचे कडेन चर्चा करची किंवा आमी थंय येतात आनी ह्या बद्दल चर्चा करून एक योग्य असो राज्याच्या हिताचो निर्णय घेवचो। गोंयची म्हादय वांटून खावपाची तयारी BJP, गोंयकारपणाच्यो गजाली करपी गोवा फॉरवर्ड आनी गोमंतक प्रादेशीक पक्ष मोगोचे गोंय सरकार, कर्नाटक आनी महाराष्ट्र सरकारान केल्या। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिरकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस।